काल ज्याप्रमाणे आमचे उदय महाले हांच्यांनी बातमी दिल्ली की आम्ही सगळे जो मोपा एअरपोर्टाचेर फॉर्म्युला 4 रेस जावपाची आसा 14 आनी 15 त्याच्या संदर्भात विचार विनिमय करपाक उदयाच्या आव्हानाक मान दिवन आम्ही सगळे हांगा आयले आहेत। आणि आमच्या आताच्या ह्या मिटिंगेन आम्ही अशें ठरयलां की पयलीं म्हणजे कायदेशीर सल्लो घेवन त्याचेर कितें कायदेशीर रित्या फुडें वचपाचें आनी 14-15ची जी फॉर्म्युला 4 रेस आहा तिच्या संदर्भात सर्व तरेचे प्रयत्न करून तिका विरोध करपाचें ठरलें। त्याच प्रमाणे काही कायदेशीर बाबी पूर्ण करपाक जाय। ते कायदेशीर बाबीच्या संदर्भात सोमाराक किंवा मंगळारा आमी तांकां मेळटले जे आमचे कायदेशीर जांकां हेचे नॉलेज आहा तांकां मेळोवन। त्याच प्रमाणे दुसरें एक अशें ठरलां की आमचे जे हे पेडण्या मोपा पिडीत शेतकरी संघटना आहा त्या संघटनेच्या वतीन आनी आमचे बाकीचे आतां आयज सगळे साथी बरोबर आयिल्ले आहा तांकां घेवन प्रत्येक गांवांत वचून एक जनजागृती करपाक की बाबा हो होवंक शकता। त्या संदर्भात सगळ्या पेडणे तालुक्यांनी वचून गांवागांवांनी वचून जागृती करून हे आंदोलन कशा प्रकारे फुडें व्हरपाचें आनी ताका विरोध करपाचो आनी आमी कशाच तरेन हो फॉर्म्युला 4 जी रेस आहा तो जावंक दिवचे ना। भले ताका लागून आमकां सगळे जे कितें प्रयत्न करपाचे आसत ते प्रयत्न आमी करतलेच आनी हो फॉर्म्युला 4 जो रेस जावपाची आहा ती बंद जावची अशी सरकारा कडेन आमी आतांच आमी मागणी करता आनी सरकाराक आमी आतांच सांगता की तुमी लोकांक हांगसरल्या विश्वासांत घेयनासतना असले नाका जाल्ले प्रकल्प हांगा हाडचे न्ही। जर तुमकां इतले कोट्यांनी पयशे जर खर्च करपाचे आसा ह्या फॉर्म्युला 4 लागून जाल्यार मोपा पिडीत शेतकरी संघटनेन पयलींची जी तुमकां अपील केल्लें की ज्या शेतकऱ्यांचे आजुनूय कॉम्पेन्सेशन जे पेंडींग आहा ते बेगिनात बेगीन क्लियर करा न्ही। हे नाका जाल्ले तुमी पयशांची धुवजाण कित्याक करूंक सोदता? तो पयसो बऱ्या कारणाक लागून आयज शेतकरी आमचे हांगा तळमळटा आपले पयशे मेळूंक ना म्हणून।